संसारभर नामना जोडिल्लो गोंयकार आर्किटेक्ट चार्ल्स कुरैया संवसाराक अंतरलो. मंगळारा मध्यानराती मुंबय ताका 84 वर्सांचेर मरण आयलें. फाटल्या कांय तेंपासावन ताची भलायकी बरी नाशिल्ली. गोंयचो रिजनल प्लान 2021 चो मसुदो ताणें तयार केल्लो. टास्क फोर्साचो तो चेअरमॅन आशिल्लो. कला अकादेमीचोय तोच आर्किटेक्ट. दादर पुर्तुगेज चर्चीकडेन दनपारां ताचेर निमणे संस्कार जाले. नामनेचे आर्किटेक्ट जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना गोंयची कला अकादमी हो तांचो प्रोजेक्ट. काही राज्यांतली राजभवनांय ताणें केल्यात. मध्य प्रदेशचें राजभवन ताणें केलां. केवळ राष्ट्रीय खातीचेर न्ही, आंतरराष्ट्रीय खातीचो मनीस जेणे आपल्यो स्मृती अनेक प्रकारे केवळ गोंयांत आनी देशांत न्ही जगांत दवरल्यात. He has designed many buildings world over, and the Kala Academy today stands as one of the best auditoriums in the country, which is a tribute to this great architect, Charles Correa, the son of Goa. कला अकादमीक विशेष करून चड शोक जाला, कारण मांडवीच्या तीरार उबी रावल्ली भव्य आनी सुंदर वास्तू म्हणजे आमकां देणें चार्ल्स कुरैयाचें. चार्ल्स कुरैयान जे तरेन कला अकादमी डिझायन केली ती पळयतकच जगांतले व्हडले व्हडले कलाकार आनी व्हडले व्हडले अतिमानवी व्यक्ती सुद्दां थक्क जातात. ह्या वास्तूंत ते म्हणटात की जो पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स आमकां मेळटा अशें आमकां खंयच मेळना. Well, we can say that Charles Correa was a proud Goan and also made Goans proud with his contribution to his chosen field of architecture, and he continuously added value to Goa by his designs and by whatever he planned in the future for Panjim to develop into. Charles Correa introduced us to design and concept when we were building this hotel, Siddhartha Goa. हांव तांकां म्हजे गुरू कसो मानता. इन फॅक्ट ही इज लायक माय द्रोणाचार्य, बिकॉज आय नेवर वेंट टू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, एंड वॉट एवर आय डिड learn and study is through his work essentially. And he has passed away yesterday. It's a great loss for the country because the country has lost its greatest architect. Goa has lost its greatest lover. He's just loved Goa immensely, and I have lost my guru. शेतकी खात्यान स्टाफ कमी आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयांत शेतकारांक आधारभूत मोल वेळार मेळना म्हूण मंत्री तवडकार मान्य करता. 15 ते 20 दिसां भितर शेतकारांक आधारभूत मोल दितले म्हूण तो उलयलो. नावेली कृषी मेळाव्यान शेतकारांनी हो प्रस्न काडलो तेन्ना तो उलयलो. फाटलीं 3 वर्सां सरकारान खंय शेतजमनी राखून दवरल्यात, कन्वर्ट करपाक दिवनात. नावेली कृषी मेळाव्याक मंत्री आमदारा बरोबर 800 शेतकार आशिल्ले. सो तुम्ही म्हणून आपण गोय भाषेत कॉपरेट करतले तुगे 15 मिनिट जाल्यार 15 मिनिटाचेच तुम्ही साइन करपा जाय ते स्लिपाचे. जाल्यार आमी ही सबसिडी केस भाशेन परत हाडपाची तेजेर आमचो माननीय मंत्री विचार करपाचे आमी चालू आसा. सपोर्ट प्रायस जे आसून मेळना ताजे वेळेर एक कारण आशिल्लें की ज्या वेळाचेर आमी गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतलें की आमचें सब डिविजन जें आसा पळय तें मडगांव ओपन करता. मडगांव ओपन करतकच जितलो सफिशियंट स्टाफ जो दिवपाक जाय आशिल्लो तातूंत तो दिलो नाशिल्लो, आनी त्यामुळे तातूंत अकावंट ऑफिसर जे आसा पळय ते ऑल ओवर गोवा शॉर्टेज. आनी त्यामुळे एक अकावंट ऑफिसर म्हळ्यार नॉर्थ आनी सावथ असो एकच आशिल्लो. त्यामुळे पयर अनेक शेतकऱ्यांनी जेन्ना ही विशय जेन्ना म्हाजे कडेन दवरलो त्यामुळे तो ऑफिसर आसा आनी तो डेप्युटी आमी पयरच केल्लो आसा. ते विदीन 15-20 दीस आसा की सावथात जितले केस आसा त्यो आमी डिस्पोज करता. शेतकाऱ्यांनी मंत्र्या मुखार आधारभूत मोलाचो प्रस्न काडलो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. कॅनडान चालू आशिल्ल्या बायलांच्या वर्ल्ड कपान दक्षिण कोरिया आपल्या इतिहासान पयलेच खेप प्री क्वार्टर फायनलीन पावल्यात. तांची मॅच आतां खडेगाड फ्रांसा कडेन जातली. प्री क्वार्टर्सांत इंग्लंडाची मॅच नॉर्वे कडेन जातली, जाल्यार स्वित्झर्लंड यजमान कॅनडा आड खेळटले.
इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.